कालच्या दिसा बीजेपी खातीर दोन मोठे झटके लागले आसतले कारण प्रेस्टिजियस असे बायपोल इलेक्शन्स बीजेपी हरले खंय आणि कितें जालें जाणा जावन घेवया. नमस्कार आणि येवकार, माझे नाव सचिन सुल्लेकर, तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज हब. पटना बिहार हांगासरली एक कॉन्स्टिट्युएन्सी बाकीपूर हांगासरल्यान प्रशांत किशोर हांकां जैत मेळ्ळ्या आणि तांच्यांनी बीजेपीचो कॅन्डिडेट नीरज कुमार सिन्हा हाका 19,324 मतांनी हरयलो. आणि ही प्रेस्टिजियस कित्याक आसली हाजेर पयलीं आमी नजर मारूया. कारण बाकीपूर ही कॉन्स्टिट्युएन्सी हाज्या पयलीं आता राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नब्बीन जी आसा तांची कॉन्स्टिट्युएन्सी आशिल्ली आणि कितलीशीच वर्सां ते ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान जिखून आयिल्ले आसा. हाज्या पयलीं सुद्दां तांचो बापूय हांगासरल्यान जिखून येतालो. सो हे एक बीजेपी खातीर आपलो गड असो समजतालो बाकीपूर कॉन्स्टिट्युएन्सी, ती सद्याक बीजेपींतल्या हातींतल्यान गेल्ली आसा. इवन दो फाटल्या वर्सा जेन्ना बिहाराक इलेक्शन जाले तेन्ना बीजेपीन ज्या तरेन विक्ट्री मेळयली आणि इतली सीट्स तांचे कडेन मेजॉरिटी सीट सद्याक बीजेपी कडेन आसा बिहारान, तरी सुद्दां तांचे गड समजले वयताले ती एक कॉन्स्टिट्युएन्सी बीजेपींतल्या हातांतल्यान कशी गेली ही सद्या इंट्रोस्पेक्ट करपाची गरज आसा बीजेपीन. आता प्रशांत किशोरान जेन्ना ही कॉन्स्टिट्युएन्सी जिखल्या ताच्या उपरांत खुबशे प्रश्नचिन्ह निर्माण जाल्ले आसा बिहाराच्या पॉलिटिक्सान न्ही जाल्यार आमचे भारतांतल्या पुराय पॉलिटिक्सान. कारण कितें आसा ताजेर लक्ष मारूया आमी. कारण प्रशांत किशोर हांच्यांनी जनसुराज पार्टीच्या अंतर्गत 2025 बिहारचे इलेक्शन लढयले. ताच्या उपरांत तांकां एकूय सीट मेळोंक ना. पूण आतां जेन्ना प्रशांत किशोर स्वता ते इलेक्शनाक बसले आणि ते जिखून आयले, कारण प्रशांत किशोर हे एक पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजिस्ट म्हणटाले, एक चाणक्य म्हणटाले पॉलिटिक्सांतले. आणि तांच्यांनी ज्या तरेन गुजरातचे सीएम आसले तेन्ना आतांचे पीएम नरेंद्र मोदी हांकां सुद्दां ज्या तरेन तांच्यांनी मदत केल्ली, ताच्या उपरांत जायते लिडर्सांक ज्या तरेन तांच्यांनी मदत केल्ली, हे खूब तोखणाय करपा सारकी आशिल्ली. पूण जेन्ना ते इलेक्शनाक किंवा तांची पार्टी इलेक्शनाक राविल्ली तेन्ना तितले बरे परफॉर्म करपाक पावूंक नाशिल्ले. ते खातीर एक प्रश्नचिन्ह उबो जातालो. आणि आतां जेन्ना जनसुराज पार्टीचो पयलो जो कॅन्डिडेट आसा जो असेंब्लीन रिप्रेझेंट करतलो आणि तो स्वता प्रशांत किशोर आसा बिहारच्या असेंब्लीन रिप्रेझेंट करतलो. सो आतां एक गोष्ट हातूर पळोवपा सारकी आसा की हेजे रिजन्स कितें आसूं शकता ते. कारण नेशन वायड जाल्ले प्रोटेस्ट एक रिजन आसूं शकता. जेनजी प्रोटेस्ट फाटल्या दिसांनी आमकां दिल्ली पळोवपाक मेळ्ळो, जे कॉक्रोच पार्टीचो आशिल्लो, कॉक्रोच जनता पार्टीचो, ताज्या खातीर सुद्दां ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाल्या आसतल्यो. काय बिहाराक चलिल्लो कांय गोश्टी ज्यो आसा ताज्या खातीर म्हणजे एंटी इन्कम्बन्सी इतले फास्ट आसा काय हाजो सुद्दां म्हाका दिसता खूब म्हत्वाचो वांटो आसतलो. पूण पळोवपा सारकी गोश्ट आसा ती म्हळ्यार एक इलेक्शन स्ट्रॅटेजिस्ट आणि एक इलेक्टेड लिडर म्हणून आतां पळोवपाक मेळटलो. तो सगळ्यान म्हत्वाचो पॉयंट आसतलो पळोवपा सारको. एक स्ट्रॉंग होल्ड म्हणटाले बीजेपीचो, थंयसर बीजेपी हल्ली हाजेर सुद्दां म्हाका दिसता बीजेपीन आत्मचिंतन करपाची गरज आसा. एक वॅलिडेशन मेळटलें जनसुराज पार्टी खातीर, कारण इतले वर्सभर तांच्यांनी पदयात्रा केल्ल्यो किंवा बाकीच्या आपल्यो सगळ्यो ज्यो स्ट्रॅटेजीस आसा त्यो वापरलेल्यो आणि आतां पयले फावट तांच्यांनी आपले पावल दवरलेलें आसा असेंब्लीन, बिहारच्या असेंब्लीन. सो ग्रासरूट पॉलिटिक्स हो म्हाका दिसता खूब म्हत्वाचो आसा. आमी जेन्ना लोकल पॉलिटिक्स म्हणटा, आमी गोंयान आसतना एक लोकल पॉलिटिक्स म्हणटा किंवा लोकल पार्टीज म्हणटा, ते तांच्यांनी कशें परफॉर्म करपाक जाय, तांच्या खातीर कितें फ्युचर आसा हाजेर जेन्ना उलयता तेन्ना बिहारांतली म्हाका दिसता जनसुराज पार्टीन ज्या तरेन परफॉर्मन्स ह्या फावटी केल्लेले आसा ताजो इम्पॅक्ट पुराय भारतांत पडटलो काय. कारण सावथाक सुद्दां आमकां कांय अश्यो पार्टीज दिश्टी पडल्यो जांच्यांनी आपलें काम बरे तरेन केल्लें आसा रिजनल पार्टींनी, आणि तेंच्यांनी स्टेट रिप्रेझेंट केल्ली आसा सद्याक त्या पार्टींनी. सो गोंयान सुद्दां हाजो इम्पॅक्ट पडटलो काय हे खूब म्हत्वाचें आसा. कांय पॉयंट्स आसात जे म्हाका दिसता खूब म्हत्वाचे आसा आणि पळोवपा सारके आसा. कारण ह्या वेळार बीजेपी खातीर तर नक्की हो धक्को बशिल्लो आसा. आणि हाज्या व्यतिरिक्त आनी एक धक्को बशिल्लो आसा बीजेपी खातीर, तो म्हळ्यार दतिया कॉन्स्टिट्युएन्सी एमपींतली, मध्य प्रदेशाची दतिया कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा. थंयसर सुद्दां एक बीजेपीचो गड म्हटलेले असो एक दतिया कॉन्स्टिट्युएन्सी, तातूर जे बीजेपीचे आशुतोष तिवारी आसा ते हरिल्ले आसा आणि थंयसर काँग्रेसचे घनश्याम सिंग जे आसात ते जिखिल्ले आसा. सो हो एक आनी एक धक्को बीजेपी खातीर आसा. कारण दोन अश्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी जे स्ट्रॉंग होल्ड म्हणटाले, सारखे गड म्हणटाले बीजेपीचे, ते बीजेपीच्या हातींतल्यान गेल्ले आसा बीजेपीन. सद्या खातीर तरी म्हाका दिसता ताजेर आत्मचिंतन करप, इंट्रोस्पेक्ट करप खूब गरजेचें आसा. आणि हाजेर फुडें कितें जातलें आणि ह्या सगळ्या गजालीचेर जंय बाकीपूर कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा थंयसरल्यान जे प्रशांत किशोर जिखल्या, तशेंच दतिया कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान जे काँग्रेसचो कॅन्डिडेट घनश्याम सिंग जिखला, ह्या गोश्टीचेर तुमकां कितें दिसता आणि हाजो इम्पॅक्ट आमच्या गोंयच्या पॉलिटिक्साचेर किंवा इंडियाच्या पॉलिटिक्साचेर कसो जावपाक शकता हाजेर म्हाका नक्की कमेंट्सान कळयात. आणि पळयत रावात गोवा न्यूज हब. देव बरें. तुम्ही पळयतात GNH. दानी दानी
सौभाग्य प्राप्तिरस्तु। अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद। कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु। शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी। पंचामृता खाओ, हेल्दी जियो।